नमस्कार गोमंतक टीव्ही शेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। वादग्रस्त विधाना उपरांत सुभाष वेलिंगकार बेपत्ता, पुलीस पथक सोदात। मजगती बेपत्ता वेलिंगकाराचो अटकपूर्व जामिना खातीर पणजे सत्र न्यायालयांत अर्ज। सुभाष वेलिंगकाराच्या वादग्रस्त विधानावेल्यान गोंय पेटलें। दक्षिणेचे क्रिस्तांव मोठ्या प्रमाणात रस्त्यार, उत्तरेतूय पडसाद। कितलेशेच कडेन रस्ता रोको, वेलिंगकाराच्या अटकेक अल्टिमेटम। राज्यात वेलिंगकारा आड उद्रेक, वेलिंगकाराक अटक जातली काय म्हणून विचारल्यार मुख्यमंत्र्यांचे मात मौन। वेलिंगकाराचे वादग्रस्त विधानाचेर उलयतना मंत्री आलेक्स सिकेराचे आनीक एक वादग्रस्त विधान। आलेक्स म्हणटात सगळ्या गोंयकारांमदीं सेंट फ्रांसीस झेवियराचो डीएनए। गोंयभर वेलिंगकारा आड लोक रस्त्यार देविल्ले आसतना हिंदुत्ववादी संघटनांचो मात वेलिंगकाराक तेंको। दिवचले वेलिंगकाराचे समर्थनाक जमिल्ले हिंदुत्ववाद्यांची उपरांत माघार। आनी गोंयच्या दर्यांत नुस्तेमारी करपी कारवार मालपेच्यो 2 बोटी नुस्तेमारी खात्यान धरल्यो। दोनूय बोटींचेर जातली कायदेशीर कारवाय, सांगता नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार। सुभाष वेलिंगकार आणि सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचे आड जे वादग्रस्त विधान केल्ले ताच्या उपरांत गोंयभर खवदळ पेटिल्लो। गोंयकार जे आसात ते रस्त्यार देविल्ले आणि ताच्या अटकेची मागणी करीत तांणी मागणी जी आसा ती लावन धरिल्ली। ह्याच फाटभुंयेर बेपत्तो जो सुभाष वेलिंगकार आशिल्लो ताणें अटकपूर्व जामिने खातीर अर्ज केल्लो। मात जिल्लो सत्र न्यायालय जो आसा पणजेचो सत्र न्यायालय तांणी जी अंतरीम थाकाय दिवपाक मान्यताय दिल्ली ना आनी ह्या विशींची जी सुनावणी आसा ती सोमाराक जातली। तर ह्याच फाटभुंयेर आतां सध्या पणजे थोड्या अर्दवरान एक प्रेस कॉन्फरन्स जावपाची आसा आझाद मैदानाचेर आनी हे जे आसा तो आमचो रिपोर्टर गौरेश गांवकर कवर करता। तर आमी ताका घेवया आनी ह्या विशींची अपडेट जाणून घेवया। गौरेश, तुका आयकपाक येता? हय दीप्ती, तुका आवाज येता म्हाजो? हे जे आझाद मैदानाचेर लोक सद्याक जमल्यात ती नेमकी कोणाची प्रेस कॉन्फरन्स आनी कितें ते आमकां तुवें सविस्तर सांगचें। ही आज 7:30 सुमार एक अचानक अशी प्रेस कॉन्फरन्स आपयली। जे एक्टिविस्ट आसात ऑस्कर रेबेलो आणि तसोच क्लाउड आल्वारीस हे जे 2 व्हडले गोंयचे नामनेचे एक्टिविस्ट आसात हेणी आज अकस्मात सांजेचे 7:30 वरांचेर आझाद मैदानाचेर प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या। आणि सुत्रां कडल्यान आमकां जी माहिती मेळटा त्या माहिती अनुसार हांगा एक जे गोंयान आज सद्याक एक धार्मीक गरमी म्हणटात तशी जाल्ली आसा ती खंय तरी एक कंट्रोल हाडपाक लागून ही प्रेस कॉन्फरन्स आज दवरलेली आसा। आणि ह्या प्रेस कॉन्फरन्साचे एक आयच्या दिसाची म्हणूंक शकता आमी सगळ्यात मोठी प्रेस कॉन्फरन्स ही आयची जावपाची आसा। येस गौरेश, सध्या आझाद मैदानाचेर कितले लोक जमिल्ले आसा, म्हणजे हो नेट जो आसा जो तांचो सूर आसा तांणी लावन धरिल्लो ताका कितलो नेट आसा? नेट म्हटल्यार आता कितें जाला सकाळी सावन आता जे मोठे वातावरण अशें तयार जाला मडगांव शहरान सगळे अशें बंद पडलेले आसा। आणि हे खंय ना खंय गोंयभर वाडपाची शक्यता आसा। आणि हेजे फुडें हिंदू संघटना सुद्दां आक्रमक जावपाक शकता अशी सुद्दां माहिती आमकां सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या। ती तशें काय जावचें न्हू म्हणून हांगा ही प्रेस कॉन्फरन्स आयज ही घेवपाची आसात। आणि एक ह्या प्रेस कॉन्फरन्साच्यान एक अपील अशी जातली गोंयकारांक की गोंयकारांक जी पयली युनिटी आशिल्ली, गोंयकारांची जी पयली पीस आशिल्लो तो तसोच उरचो म्हणून ह्या प्रेस कॉन्फरन्साच्यान आयज एक अपील जावपाची आसा। तर सध्या आमकां आनी कोणूय ह्या विशींची म्हायती दिवपी तुज्या कडेन जोडिल्लो आसावी? सद्याक अजून पर्यंत हांगा कोण येवना, बट येवपाचे आसात। जे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपी जे एक्टिविस्ट आसात ते येवपाचे आसात आणि जशी माहिती मेळटा तशीच आमी तुमचे मुखार पावयतले। पणजे जे आंदोलनात जालें ताचे विशीं आमकां थोडें सांगशीत? पणजे आज सकाळी आंदोलन जालें आणि हितून तालिगांवचे दोनापावलचे जी कॅथलीक कम्युनिटी आसा तशेंच तेंचे वांगडा हिंदू सुद्दां आशिल्ले तेणी पुलीस स्टेशनार येवन आपले एक आंदोलन केलें। आणि हो जो प्रोटेस्ट आयलो तो कंप्लिटली सायलंट प्रोटेस्ट म्हणूंक शकतात आमी। ह्या प्रोटेस्टाचेर तेणी मेन म्हटल्यार
सायलंटली येयले पियेक मेळोन येयले आणि जे सिनियर सिटीजन्स तेंचे वांगडा येयले तेणी प्रेयर्स बीन म्हटले आणि 12 वरांचे तेणी टायम दिल्लो. त्या 12 वरां भितर समज जायना तो वेलिंगकर अरेस्ट जायना जाल्यार आंदोलन कडक करतले आणि आख्खे तिसवाडीचे लोक पणजे पुलीस स्टेशनार हाडटले अशी शिटकावणी तेणी दिल्ली. आणि अशें हो प्रोटेस्ट जो सकाळचो प्रोटेस्ट आयलो तो पिसफूल प्रोटेस्ट आशिल्लो. ओके, थँक्यू व्हेरी मच गौरीश. तर दक्षिणेतूय बी गोंयकार जे आसात ते रस्त्यार देविल्ले आसा आणि तांणी एकूच अल्टिमेटम तांचो आशिल्लो की 6 वरां मेरेन म्हणजे सांजेच्या 6 मेरेन सुभाष वेलिंगकाराची अटक जावची. जर अटक जाली ना जाल्यार आमी हे आमचे जे आंदोलन आमी केल्ले आसा ते आनिकूय खर जातले. तर ह्या विशीं आमकां म्हायती दिवपा खातीर आमचो मडगांवचो जो रिपोर्टर आसा गौरांग प्रभू मळकडेकार तो जोडिल्लो आसा. गौरांग, तुका आयकपाक येता? हय, आयकूं येता दिप्ती. सध्या थंयची परिस्थिती कितें आसा? लोकांनी जो पळय अल्टिमेटम दिल्लो त्या विशीं आमकां मातशें सविस्तर सांगचें. सद्याक परिस्थिती म्हणजे जे प्रोटेस्टर आशिल्ले जे केटीसी बस स्टँडा कडेन आशिल्ले ते आतां परत कोलवा सर्कला कडेन जमल्यात आणि तांचें डिस्कशन चालू आसा. पुलिसांनी एसपीन येवन तांकां एक्सप्लेन केलें आसा की आमी आमची टीम वेगवेगळी फॉर्म केल्ली आसा आनी आमी सोद चालू आसा. आमकां एक क्लूय मेळिल्लो आसा. काही वेळान आमी अरेस्ट करतले. एसपीन तांकां रिक्वेस्ट केल्ली की तुमी हांगच्यान हालात आनी ट्रॅफिक सोडात. पूण ताणें ती रिक्वेस्ट भायर मारली आनी ताणें सांगलां जो पर्यंत अटक जायना तो पर्यंत आमी हांगाच आसतली. आतां लेटेस्ट अपडेट तुमचे मुखार घेवन येतात ती म्हणजे कोलवा पुलीस स्टेशनारी शेकड्यांनी लोक जमिल्ले आसात आणि तांणी एक कॅन्डल मार्च केल्लो आसा. कॅन्डल पेटोवन कोलवा पुलीस स्टेशनाच्या भायर एक 100 लोक जमिल्ले आसात आणि तांणी सगळे पुलीस स्टेशन जाम करून उडयलात. त्याच बरोबर थंय तांणी प्रेयर करपाक स्टार्ट केल्ली आसा. ही सद्याची लेटेस्ट अपडेट आसा. ओके, सध्या कितले लोक जमिल्ले आसा म्हणजे कोलवा अंदाज? पुलीस स्टेशना भायर ऑलमोस्ट कोलवा पुलीस स्टेशनाक पयलीं कोलवा रोड फ्री आशिल्लो पूण आतां कोलवा रोडूय जाम जाल्लो आसा ट्रॅफिकान. कारण सगळें ट्रॅफिक हांगच्यान डायवर्ट जालें पूण कोलवा पुलीस स्टेशना मुखारलो रोड सद्या बंद जाल्लो आसा आनी कोलवा पुलीस स्टेशना मुखार सद्याक 200 ते 300 लोक सद्या जमिल्ले आसा. तांणी प्रेयर चालू केले आसात. कॅन्डल लायट मोर्चाय पयलीं हांगच्यान काडिल्लो. त्याच बरोबर लोक आसा तो कोलवा सर्कलार म्हणजे कोर्टा कडेन जो सर्कल आसा कोलवाचे केटीसी कडेन वता जो पणजे वता फोंडे वता तो रोड सद्या अजून पर्यंत ब्लॉक आसा. आनी प्रोटेस्टराचो एकच डिमांड आसा की जो पर्यंत आमी सुभाष वेलिंगकाराक अरेस्ट करनात तो पर्यंत आमी हांगच्यान हालपाचे नात. आतां तातूंत भितर आनी एक ग्रूप अशें म्हणटा की आमी अल्टिमेटम दिवया पुलिसांक आनी ह्या अल्टिमेटमा भितर जर अरेस्ट जायना जाल्यार आमी कुट्टाळे ब्रिजार वचया आनी कुट्टाळे ब्रिज बंद करया. हां, सो सध्या लोक जे आसात ते आक्रमकूच आसात. मात आतां जशें तुवें सांगलें की ट्रॅफिक जाल्लें आसा, सो हे ट्रॅफिक डायवर्जना खातीर कितें सोय सुविधा केल्ली आसा पुलिसांनी किंवा कोणें? सकाळी जे आशिल्ले ट्रॅफिक डायवर्जन सिस्टम ती ट्रॅफिक डायवर्जनाची सिस्टम अजून चालू आसा. म्हणजे ट्रॅफिक जे आसा ते खारेबान नावेली रुटा वयल्यान थोडे ट्रॅफिक जे काणकोण कुंकळे वतात ते ट्रॅफिक डायवर्ट केल्ले आसा. इवन केपें वता ते तशेंच डायवर्ट केल्ले आसा. जे बाकीचे फोंडा आनी पणजी वचपाचे ट्रॅफिक आसात ते डायरेक्ट हायवे वयल्यान तांकां धाडिल्ले वता. आनीक नुस्त्या मार्केटाचो जो रोड आशिल्लो जो वेस्टर्न बायपास तो सद्या ब्लॉक जाल्लो आसा. बाकीचे जे भितरली इंटरनल रोड आशिल्ले ते ब्लॉक जाल्ले आसात. आनी केटीसी कडल्यान जे ट्रॅफिक आसा ते केटीसीचे भायले म्हणजे कलेक्टरेटा कडल्यान ते ट्रॅफिक मूव केल्लो आसा. ओके गौरांग, आमी तुजे कडल्यान हाचे विशींची फुडली अपडेट घेतली. थँक्यू व्हेरी मच. तर आमी आतां हे बुलेटिन जे आसा ते फुडें व्हरुया. सुभाष वेलिंगकारान सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचे आड जे वादग्रस्त विधान केले ते उपरांत पुराय गोंय जे आसा ते तापिल्ले. एके वटेन पुराय गोंयांत लोक सुभाष वेलिंगकाराक अटक कराक ह्या मागणेक तांणी नेट धरून आसात, जाल्यार दुसरे वटेन जो बेपत्तो आशिल्लो सुभाष वेलिंगकार आसा तांणी ताच्या मागार पुलीस आसात. सध्या वेलिंगकारान पणजेच्या सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्ली आसा. सुभाष वेलिंगकाराच्या सेंट फ्रांसीस झेवियरा वेल्या स्टेटमेंटा उपरांत गोंयभर बोवाळ चल्ला. धार्मीक भावना दुखिल्ल्या दक्षिणेच्या लोकांनी शेनवारा मडगांव फातोर्डा रस्तो आडावन धरीत सुभाष वेलिंगकाराक अटक करपाची मागणी केली. तशेंच जो मेरेन सुभाष वेलिंगकाराक अटक करिनात तो मेरेन आमी हांगच्यान हालचे नात अशी तांणी शिटकावणी दिल्ली. पळयात.
सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या डीएनएची टेस्ट करची अशें स्टेटमेंट सुभाष वेलिंगकरान केल्ले. तांच्या ह्या स्टेटमेंटा उपरांत गोंयभर बोवाळ जालो. पूण धार्मीक भावना दुखिल्ल्या दक्षिण गोंयच्या लोकांनी वेलिंगकराक अटक करपाची मागणी घेवन शेनवाराक मडगांव फातोर्डा रस्तो आडोवन धरलो. तशेंच जो मेरेन सुभाष वेलिंगकराक अटक करिना तो मेरेन आमी हांगच्यान हालचे ना अशी शिटकावणी लोकांनी दिली. मडगांव केल्ल्या आंदोलनाक लागून सर्वसामान्य लोकांक त्रास जालोच. त्या भायर शाळेच्या विद्यार्थी आनी पर्यटकांचेरूय चलत वचपाची पाळी आयली. रस्तो ब्लॉक आशिल्ल्यान येरादारी आडखळून पडली. कामा निमतान वेर्णा आनी पणजे येवपी लोकांची धांदल जाली. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार स्कूल बशी शाळे मेरेन वचपाक पावल्योच ना. शाळा वेवस्थापनाक विद्यार्थ्यांक व्हरपा खातीर तांच्या पालकांक आफोवचें पडलें. Statement and I have full trust in my CM that arrest जातलो. So everybody is talking about arrest right now and CMan म्हाका सांगला की arrest करतले तेका आणि everybody is talking about arrest. No, FIR has been filed. Arrest has been they are on lookout for him to arrest him. He is on the run or something. So I spoke to CM personally as a MLA. कितें करता हांगा सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी अनरेस्ट जाला आनी गोंयकार हें जाला दुखवला. नॉट ओन्ली द कॅथलिक्स, द हिंदूज आर इक्वली डिस्टर्ब्ड बाय द स्टेटमेंट वॉट ही हॅज मेड एंड ऑनरेबल CM हॅज सेड दॅट ही विल बी अरेस्टेड. मॅडम अरेस्ट जावन प्रश्न सुट्टलो. अरेस्ट जावन प्रश्न सुटचो ना. वी हॅव टू ब्रिंग अ लॉ इन द असेंब्ली टू फाईन सच पर्सन्स and hefty fine so that he commits again the fines as I said start with 50,000 दुसऱ्या फावटी परतो केलो 1 लाख 1.5 लाख. We understand sometimes only with fines and strict imprisonment. bail दुसऱ्या दिसा मेवतात ते धरली जायना. imprisonment भितर मातशें थोडो ते सोडोंक जाय ते तिसर ते गेली न्ही हल्ले करतात तेन्ना. सो दॅट अदर्स हल्ले केल्यार बाबा हें जाता या स्टेटान ओन्ली भंय आसूंक जाय. आमगेली कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करपाक असले दलाल जे आसा सुभाष वेलिंगकर असले मनशां मुखार काडला म्हूण हे सिद्ध जाल्लें आसा. दिस इज डन बाय द BJP to destroy the peace and to create enmity among the peace loving Goans. आमची जी युनिटी आसा गोंयकाराची आमी केन्नाच भेदभाव करूं ना. हिंदू मुस्लीम कॅथलीक गोंयांत सदांच भाव भयणी अशी आसा. CMन सांगलें की कोणें सेंटिमेंट्स हर्ट केले जाल्यार खंयच्या रिलिजनाचेर उलयल्यार आय वील नॉट कीप क्वायट इमिजिएटली अरेस्ट करतलो म्हणून. आयज 4 दीस जाले 5वो दीस. But this fellow is been shielded by the BJP because he belongs to the RSS ideology and RSS blood is infused there. This is not small game. This is big power which is coming to destroy us. Respect each one's religion. We are not interfering with anyone, but Saint Francis Xavier आमचो साहेब आमी तेका मानता आणि आज न्हू पूण वर्सां जाली आणि गोंयभरूच न्हू गोंयचे भायर जे लोक हा आणि संवसार लोक जो भायर हा सगळो लोक मागता सेंट फ्रांसीस झेवियराक. आणि जे तेणेन कितें म्हणलां DNA टेस्ट जाय म्हणून आमी क्रिस्तांव जावन आमी रिस्पेक्ट करता आमचे एंड इट्स आवर बिलीफ दॅट वी बिलीव इन सेंट फ्रांसीस झेवियर. पूण जे कितें घडटा आतां की कोण येता आनी कोण कितें कितें सांगता आनी आमी उगी रावपाचे क्रिस्तांव लोक तेका लागून गोंयभर लोक आतां भायर सरला आणि आता ऑलमोस्ट अराउंड 200 लोक हा सिग्नेचर घेतला फ्रॉम तालिगांव, फ्रॉम पणजे, फ्रॉम दोनापावला, फ्रॉम सगळो लोक जो पणजे आणि तालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सी वांगडार घेवन क्रिस्तांव लोक भायर सरला. नॉट ओन्ली क्रिस्तांव लोक जे कोण मानता सेंट फ्रांसीस झेवियर हिंदू लोक पासून हा आमच्या वांगडार. सो दिस इज टू शो की आणि पयल्यार जाणटी हा भुरगीं हा जे कोण रेजिडेंट्स हा तालिगांवचे आणि पणजेचे सगळे जाण भायर सरल्या कित्याक इनाफ इज इनाफ. लास्ट इयर पासून तेणेन आवाज काडला ऑन सेंट फ्रांसीस झेवियर आमची रावलेली पूण आतां चड जाले
होय की ना? And we will not tolerate this. And CM also has said in the assembly, do not disrupt the beliefs of other religions. And I think so CM should take action and he should be arrested. इतली वर्सां वर्शीप कोत्ता आमी सान फ्रांसीस झेवियराक कोणेच केन्ना असले इश्यू काडूंक ना. तेजी जोडी पुर्वजां तेजी आदली कोण पळय मरण गेले ती देखून वचून बाती पेटेन येयले आसतली थिंगा. वो आतांचो एक पांय फोंडान घालून एक पांय भायर धरून तो आमकां शापता सांगूंक लागला. तो आतां हेज्या हाटल्यान पळय कोणे पळय तेज्या माथ्यार हात दवरला तेकाय तेणें हाडचें आमचे फ्रेंड. तेणें दाखोवन दिवचें तुका पळय कोणे अधिकार दिला हें सगळें करूंक. हें सगळें शांती पिड्यार करूंक गोंयचो. आमी कोणाच्या वाटेक वयता म्हणून क्रिस्तांव भाव भयणां कोणाच्या वाटेर वचून कोणाक वाट लायले आमी केन्नाच कोणाच्या वाटेक वचना. क्रिस्तांव धर्म इनफॅक्ट आदार कोत्ता तुमकां कित्याक करिना. क्रिस्तांव धर्म मानून घेता सगळ्या देवाक आमी मानून घेता कित्याक मानिना. जाल्यार तूं आतां एक्सपोजिशनाक म्हणला तूं हे इश्यू करून काडून येयला. तूं कितें दाखोवपाक सोदता म्हणजे आमी क्रिस्तांव बुद्धू गोंयांत आहा ते सगळे. तेंचें आंदोलन चालूच आसा मडगांव केन्ना अरेस्ट करतले काय म्हणून वेलिंगकराक. चल बरें सो कितें एक्शन घेतलें तुमी? गौरांग प्रभू मलकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचो DNA गोंयच्या सगळ्या धर्माच्या लोकां मदीं आसा. हाचो पुरावो म्हळ्यार पोरण्या गोंयांत जावपी तांच्या फेस्ताक पुराय गोंयच्यान येवपी लोकांचो आंकडो. जर लोकांचो तांचेर विश्वास नासलो जाल्यार इतल्या व्हडा प्रमाणांत लोक तांच्या दर्शना खातीर येवचेच नासले अशें मंत्री आलेक्स सिकेराचें म्हणणें. Number two, I don't think I'm wrong if I say that the DNA of Saint Francis Xavier is in the blood of all of Hindus, Catholics, Muslims, and others. And I think proof of that is when you go to Old Goa, when you see the crowd of people coming there, you find people coming from various religions. Need not be only Catholics. And that is because the faith one has in that saint. If one did not have that faith, I don't think you will find such crowds at the Old Goa Church. I said that itself is that. When you talk of Professor Wellinger, talking of DNA, I think I made a statement yesterday asking whose DNA he wants to check. I believe something has triggered him. And that is why he has come out with such a stupid statement. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचो DNA टेस्ट करात अशी मागणी करपी प्राचार्य सुभाष वेलिंगकरांका शेनवारा सकाळ मेरेन अटक जावंक ना अशी म्हायती मेळ्ळ्या. वेलिंगकर हांणी केल्ल्या वक्तव्या उपरांत गोंयभरच्या क्रिस्तांव भावां मदीं संतापाचे ल्हार पातळून आंदोलन पेटलां. शुक्रारा राती उसरां दिवचल पुलिशेन वेलिंगकर हांचे आड गुन्यांव नोंद केला. दुसरे वटेन हिंदू रक्षा महाआघाडीच्या बॅनरा खाला हिंदू संघटनांचे प्रतिनिधी शेनवारा सकाळच्यान दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर जमिल्ले. मात वेलिंगकर हांकां अटक जावंक नाशिल्ल्यान आनी जामीन प्रक्रिया चालू आसा अशें कळटकीच प्रतिनिधी परतले. हिंदू रक्षा महाआघाडी वतीन फाटल्या मंगळारा दिवचले इन्क्विजिशना लागून जीव वगडयिल्ल्या गोंयच्या हिंदू पुर्वजांक आर्गां ओंपपाच्या कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. सेतू संगम ह्या प्रकल्पाचेर ही कार्यावळ जाल्ली. हे कार्यावळीत उलयतना सुभाष वेलिंगकर हांणी सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर टिका करतना तांच्या DNAची टेस्ट करची अशी मागणी केली. वेलिंगकर हांच्या ह्या विधानाक लागून धार्मीक भावना दुखल्यात असो दावो करून क्रिस्तांव भाव रस्त्याचेर देविल्ले. वेलिंगकर हाचेर आड गुन्यांव नोंद करून तांकां अटक करात अशी मागणी क्रिस्तांव समाजातल्या फुड्यांनी लावन धरल्या. मजगती वेलिंगकर हांच्या वक्तव्याचे समर्थन करीत हिंदू रक्षा महाआघाडीच्या बॅनरा खाला हिंदू तत्वादी संघटने कडेन संबंधित शेनवारा सकाळी दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर जमा जाले. वेलिंगकर हांकां समर्थन दिवपा खातीर आयतारा परवरे बसका जातली. सगळे एकटे जमले आसा. आमकां हांगासून जे निरोप मेळ्ळा उपरांत आमी सगळे हांगा आयले आसा. आमचे आदरणीय सुभाष वेलिंगकर सर हांच्यांनी जी काही मागणी ह्या परवाच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून केली तर याविषयी कोणाचे सेंटिमेंट हर्ट जावपाचो काही विशयच येना. मुळात म्हटल्यार की इतिहास हा तो सगळ्यांच्या समोर येवची ही आमची मागणी अशी त्या माध्यमातून. त्यामुळे आमच्या समस्त हिंदुत्ववादी संघटनांचो वेलिंगकर सरांका संपूर्णतः पाठिंबा असा. त्यामुळे अशा प्रकारची जी काही कम्युनल हार्मनी आज आम्ही गोंयांत पळयता ती निर्माण करपाचो जो प्रयत्न असा त्यामुळे अशा राजकीय दबावाक सरकारान बळी पडचे न्ही आणि हो जो सत्य इतिहास हा तर तो सत्य इतिहास फुडें हाडपाक सरकारानच पुढाकार घेवचो अशी आमची मागणी आहे या माध्यमातून. आणि फाल्यांच्या सभेक सगळ्या समस्त हिंदूंनी मोठ्या संख्येन एकटे येवचे अशें आमी आवाहन या माध्यमातून करता.
ते म्हणजे प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकर यांचेर काल राती हांगासर टिकली पोलीस स्टेशनात FIR जाल्ली आसा आणि FIR जाल्या नंतर जे प्रक्रिया जी आसा ते प्रक्रियेन पोलीस अरेस्ट करतले आणि तांकां हांगासर ह्या पोलीस स्टेशनात हाडटले असो आमचो समज. आणि त्यामुळे काही ठराविक हिंदू संघटनेचे प्रमुख जे आसा त्यांच्यानी लगेच मेसेज करून हांगा येवचे अशा प्रकारचे हे केले. आणि आयज सगळे तुम्ही हांगासर प्रमुख जे आसा ते सगळे पावल्ले आसात. अजून पर्यंत सरांक अरेस्ट जाल्ली ना. ताका लागून एंटीसेपरेटरी बेल जो आसा ते दिवपाचें काम जे आसा ते चालू आसा. आणि त्यामुळे आमकां हांगासर बेश्टे रावपाची गरज ना. जे कितें आसा ते कायद्या प्रमाणे जे गोश्टी आसा ते जातल्यो. आणि आमकां कितें व्हडली हिंदूंची ताकद बीन आत्तां दाखोवपाची तशी गरज ना. हेचें कारण अशें की जे स्टेटमेंट सुभाष भास्कर वेलिंगकर यांनी जे केल्ले आसा ते स्टेटमेंट जे आसा तेंचे स्वताचे न्ही. हे स्टेटमेंट जे आसा ते कोर्ट केल्ले आसा. ते कोर्ट करून केल्ले आसा. म्हणजे DNA टेस्ट जावचो हो जो आसा हो कोर्ट आसा. आणि त्यामुळे तो त्याने फक्त सांगिल्लो आसा. पण काही जणांनी तो विषय जो आसा तो आपली धार्मिक भावना दुखावल्या अशा पद्धतीचो विषय करून आता पूर्ण गोंयभर आमकां खबर आसा सगळ्या पोलीस स्टेशनांचे कंप्लेनी दिल्ले गेल्ले आसात. आणि काल तर मडगांव ह्या ठिकाणी पोलीस स्टेशनाचेर मोठे धरणे धरून हजारांनी लोक जे त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हे सगळे थंय एकत्र येयल्ले आसा. आणि हो कॉम्युनल हार्मनी रिलीजियस सेंटिमेंट दुखावल्या अशा प्रकारचो बाहू जो आसा तो ह्या लोकांनी केल्लो आसा. आणि लॉ अँड ऑर्डरची परिस्थिती जी आसा ती बिगडयल्ली आसा. त्यामुळे हे सगळे लोक जे आसा आणि हेका सगळे जे आसा हे राजकीय पक्ष जे आसा तेका कारणीभूत आसा. आणि त्यामुळे हे सगळे जे आसा हे सगळे खोटांड आसा. कित्याक आमकां खबर आसा की जो स्टेटमेंट जो आसा तो कोणाच्या धर्माची भावना आमी दुखोवंक ना. आणि आमी जी मागणी जी आसा ती कोणाची कोर्ट केल्ली मागणी. वेलिंगकर सर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. वेलिंगकर सर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. तुकाराम सावंता सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या दर्यांत नुस्तेमारी करपी कारवार मालपेच्यो 2 बोटी नुस्तेमारी खात्यान धरल्यो. आतां ह्या 2 बोटींचेर कायदेशीर कारवाय करतले अशें नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकारांनी सांगलां. गोंयच्या दर्यान कारवार मालपेच्यो बोटी बुल ट्रॉलिंग करतात अश्यो गोंयच्या नुस्तेकारांच्यो कागाळी आशिल्ल्यो. ह्या कागाळींची दखल घेवन नुस्तेमारी खात्यान एक मोहीम राबयली. कारवार मालपेच्या ह्या बोटींचेर कारवाय करपा खातीर नुस्तेमारी खात्यान एक पंगड तयार केल्लो. हातूंत नुस्तेमारी खात्याचे अधिकारी, कोस्टल पुलीस आनी नुस्तेकारांक आस्पावन दिल्ले. आमकां कोणाचो हेल्प ना हांगासर. आमी उपाशी पडलेले आहा. एक हांगासर तूं कोणा विचार आमच्या फिशरमॅनाक आयज आमी जियेता जाल्यार लाचार जियेता. आमी सारके टोटली कवर केल्ले आहा. आमकां आमी आयज रडोवंक पावल्या. आमच्या बोल्सान कांय ना. आदी आसतालें जायतें. आतां आमचें कांयच ना. आमचें जायना आतां. सोंसूंक जायना. आमी उपाशी पडलेले आहा. रस्त्यार येता आमी. आमी येवपाचो टायम येयलो आमचेर. राणी वणी सगळें घेवन येतले आमी सिलिंडर वयतले CMाची. आमचें आनी कांय ऑप्शन ना. ताका लागून आमी बोट धरून हाडले. आतां तुमी मातशें मिनिस्टराक आमी मागता म्हणजे कितें तरी कर म्हणून. धा लाखाचे वयर मारपाचें तांकां पळोवंक गेल्यार. सुबेज मारपाचें. सुबेज मारल्यार ते मातशें हेचेर लायनीर येतले न्हू. बोट सील करूंक जाय तेंची. गोंयच्या दर्याक नुस्तेमारी करपी कारवार मालपेच्या बोटींचेर कारवाय करपा खातीर नुस्तेमारी खात्याचो पंगड शेनवारा फातोडेर दर्यांत गेल्लो. ह्या वेळार मालपेच्यो 4 बोटी गोंयच्या दर्यान नुस्तेमारी करतना दिसून आयल्यो. तातूंतल्या 2 बोटींक धरपाक ह्या पंगडाक यश आयलें जाल्यार 2 बोटी जाळ तोडून धांविल्ल्याचें नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. ऑनरेबल CM आमी आमचे एक स्पॉट तयार केल्लो आणि त्याप्रमाणे आमी आयज पेट्रोलिंग वचपाचें डिसायड केल्लें. सकाळी जवळपास 4:30 सुमार आमची टीम हांगा जेटी वयल्यान रेडी जावन जवळपास 5:15 एक्झॅक्टली टू बी प्रिसायज हांगच्यान भायर सरले. आमचे बरोबर 5 कोस्टल पुलिसाचे स्टाफ आशिल्ले, 2 हेड कॉन्स्टेबल, 2 PC आनी एक ASI आमचे बरोबर आशिल्ले. प्लस आमचे वेसलाचे ड्रायव्हर, इंजीन ड्रायव्हर, बोसन आनी आमी 2 स्टाफ डेप्यूट केल्ले ते गेल्ले. सो ऑलमोस्ट एक 8 नॉटिकल मायल्स ते भायर गेले. तांकां
कळून येयलें की बोटी थंय बुल ट्रॉलिंग करता म्हणून. सो ते इमिडिएटली त्या स्पॉटार रश जावन तेंच्यांनी 2 बोटीक पयलीं हात घातलो. आमचो स्टाफ त्या बोटीचेर चडलो आनी 2 बोटीक ऑलमोस्ट आमी एप्रोच केल्ले. हावेवर कितें जालें तेंच्यांनी एंड मोमेंटाक तेंच्यो नेटाच्यो दोरयो कापल्यो आनी ते तेंची हाय स्पीड आशिल्ली म्हणून त्या कारणान ते झप करून गेले. आमची बोट तितली हे कवर अप करपाक शकली ना कित्याक ऑलरेडी आमचे कडेन 2 बोटी हांगा टायअप आशिल्ल्यो. आमचो प्रॉब्लम जातालो की आमकां सेफगार्ड आमच्या स्टाफाची सेक्युरिटी जाय म्हणून आमकां मातसो प्रॉब्लम जातालो. तेन्ना जेन्ना सीएमान ओपन सांगलें की DGPक जाय फोर्स दिवपाचो, आमी टास्क फोर्स आमचो केल्लोय आहा पूण खंय तरी कमी पडटा. पूण आतां जेन्ना सांगलें की 6 आर्म पुलीस आमचे गाडी म्हणजे बोटीर वचोन कालूच तुमकां हांवें सांगलेलें की 24/7 आमच्यो बोटी काम करतले. आमकां जी सेक्युरिटी जी पुलिसाची जाय ही आमकां प्रोवायड केल्ली आहा. हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या मुख्यमंत्र्याक तशेंच DGPन पर्सनली इनवॉल्व करून आमचे कडेन संघटीत रावन जी रेड मारल्या ही आमकां यशस्वी जाल्या आनी ही रेड अशीच चलतली. जे भायले लोक येवन जेन्ना हांगा आमच्या हितून टॅरिटरीन फिशींग करता ही आमच्या ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक खंय तरी अडचण जाता. म्हणजे तेंच्या हेका खंय तरी ऑब्स्ट्रक्शन जाता जाल्यार तांकां त्रास जाता आनी तेंची सदांच मागणी आसली की ही रेड मारून ही बोटी हें करपाक. ह्यो 2 आयज बोटी गावल्या तरी 2-3 गेल्यो म्हणून सांगतात ते. पूण ही रेड परत तशी चालूच आसतली जेणे करून तांकां हो गोंयचे टॅरिटरी येवपाक भंय पडटा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक TV. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून